देव बरो दीस दिवं तुमकां. एक अर्दो घंटो तुमच्या सांगाता उलोवंक आमच्या पवित्र सभे विशयांत जरा अल्तारान आनी प्रत्येक जावन आमी करच्या ह्या संभ्रमा विशयांत पवित्र येवकरिस्ताच्या संभ्रमा विशयांत असो उद्देश कितें, असो फायदो कितें आनी हाचे विशयांत देवाचें सोपण कितें तें जें कितें पाप साहेबान फाटल्या दिसांनी एक पत्र दिल्लें देजिदेरियो देजिदेरावी म्हणून आशेवन अत्रेकतलो हें जेवण तुमचे सांगाता जेवंक जेजून म्हणलें निमाण्या जेवणा वेळार तें हर एका मिसा वेळार आनी प्रत्येक जावन आयताराच्या मिसा वेळार आमी करचें. देवाच्या काळजाची आशा आनी अत्रेग कितें देजिदेरियो देजिदेरावी आशेवन अत्रेकतलो असो तांतले थोडे विशय काण घेवन आतांच्या काळाक प्रत्येक जावन आमकां आतां चॅलेंजीस पंताखवानां सडिल्ल्या वेळार आनी सुरविल्ल्या 3 शतमानांनी जाल्ली कटकाई आनी हिंसा दुगदवणी पुनरावर्तीत जावचे संभव जायते आसात ते आमच्या दोळ्या मुखार दिसतात. जाल्ल्यान हो साक्रामेंत आमकां कितें बोळ दिता, कसली सकत दिता, कसलें धैर्य आमच्या मालगाड्यांक आसल्लें तें परत नियाळूंक आनी थंयतावन प्रेरण जोडूंक वापरचें म्हणून हांव त्या दिशेन तुमचे कडेन उलोवंक आशेतां. पयल्या सुवातेर पवित्र सभा आनी इतर धर्म आमच्या बोवारी दाराळ धर्म आसात, पूण आमची एक विशिश्टता आसा. आमी बसले रीतच पळयतना कळटा एक दादलो एक स्त्री हें इतर धर्मांत पळोवंक मेळना. दादलो आनी स्त्री समान जावन सांगाता बसोन देवाक आराधन करचें आमी पळयत आसतना आमी कितेंगी एक विशिश्टता आसली मनशां दाखोवन दितात. हेर धर्माची दादले विंगड येतात, स्त्रियो विंगड आसतात, थिंगाय पडदे घालतात. तांच्या फाटल्यान कितें चिंतप आसा हांव ताचो उल्लेख करूंक वचना. ती तांची रीत, तांचो संप्रदाय, तांचो भावार्थ आमी ताचे वयर कांय टिका वा विश्लेशण करची गरज ना, तरी असले आसा. हेर थोडे आसात एक एकलेस वेतात, एक काणीक दितात आनी फाटी येतात, एक एकलेस येतात देवाक आराधन करतात. हेर थोडे आसात बसतात, ध्यान करतात, नियाळ करतात, हात जोडतात, नमस्कार करतात, साश्टांग पडटात, येतात. हेर थोडे मौनांत मेडिटेशन हाका चड गमन. एक गुरू देवा मानवा सेल्फ प्रोक्लेम्ड मुस्तपटी सेल्फ प्रोक्लेम हांव देवाचो मनीस आनी हांवूच देवाचें इन्कारनेशन, देवाचें साक्षात रूप म्हणून दाखोवचें. सकड आपणाचेरच केंद्रीकृत करचे देव मानव आसात. आमच्या भारतांत जायते आसात, संवसारांतय आसात दाराळ, पूण आमच्यांत बिस्पू देवा मानवा न्ही, पाद्र्याक खंडीत न्ही, दियाकोन सिस्टांय देवा मानवा न्ही. दैवीक जावंक आपयलेलीं वय डिविनायज्ड नॉट गॉड मॅन, ओन्ली वन गॉड मॅन, एकलोच आसो देव मानवा आनी तो जेजू क्रिस्त, तो मात्र. आनी ताच्या जाग्यार हेर कोणायकी दवरूंक आमी तयार ना. आनी तशें आसतना आमी आमचें सक्कड केंद्र जेजू क्रिस्ताचेर आनी तें केंद्र कशें आमी आमच्या लितुर्जींत आनी आमच्या पवित्र सभेंत पळयता पळया. हांगा तो सीदा पळयल्यार क्रुसिफिक्स दिसता, थंय तो सीदा पळयल्यार हांगाय
क्रुसिफिक्सच दिसता. आमी खंयच्या कुशीन पळयल्यारय आमकां क्रुसिफिक्सच दिसा जाय. आनी खंयसर क्रुसिफिक्स ना थंयसर क्रिस्तांव नात म्हणून अर्थ. खंयसर क्रुसिफिक्स आसा तें घर क्रिस्तांवांचें, सोम्याक समर्पिल्लें. आनी देखून केवल रुकाड मात्र न्ही, ताचेर एक इमाजी आमी दवरता. ना तर जाल्यार हो कुरीस कोणाचो म्हणून जेजूच्या कुशीन दोगां सोरांकी उमकळयल्लें. जुदेव आनी थोडे खैदी रोमागारांक विरोध आसले, तांकां मार्गादेगेर विणगेस आंगार एक तिरकूट दवरनासतना सकडांक एक जागवणी जावच्याक त्या काळार रोमांत तांकां मार्गादेगेर उमकळोवचें आसलें. त्या लोकांक पाशार जाताना पळय जाल्यार तुमी अशें चक्रवर्तीचे विरोध वेशात जाल्यार तुमकां विणगेन्स, आमच्या गांवच्या भाशेन जाल्यार नागडेन्स उमकळयतले हांव. सकड लोकां मुखार तुमकां लज करतले हांव, नास करतले हांव म्हणलें धोरण जुदेवांचें. तरी ते कुरीस जायते आसले. देखून जुदेव कुरीस म्हणलो नांवच काडूंक लज येताले, भियेताले, काडिनातले. सादारण आमच्या गांवांत जाल्यार गळपास म्हणटाना आमकां कितेंगी आंगी वळटा. तशें ताच्या किसड तांकां गुलामांक आनी जुदेवांक काटकाय केल्ल्यांक, चक्रवर्तीचे विरोध येतल्या आपणाकच राय म्हणटल्यांक तें पनिशमेंट वा ती शिक्षा दिताले. आनी तसल्या संदर्भार जेजून ह्या कुर्साक आमचे मोदेगत्त हाडून दवरलो आनी त्या कुर्सार उमकळोन म्हाका ऊंच उबरतस सर मनशांक हांव म्हजे सरशी ओडटलो म्हणून ताचो अर्थ सांगलो. देखून क्रिस्तांव धर्म एक विभिन्न आनी विशिश्ट नियमांचे रेग्रांचे धर्म न्ही. आमकां कॅनन आसा वय, एक कानून कायदे आसात, 1752 कितेंगी कानूनां आसात. तरी आमचें धर्म डूज अँड डोंट्स न्ही. इट्स मोर दॅन दॅट. आमचो भावार्थ एक एनकावंटर विथ लव. मोगान भेट करचो हो एक एकवटाचो धर्म म्हणयत. पावला बसला. पावला तुका कसो आसाय? बरो आसा. हांव बरो आसा. आमचें धर्म हें. अलवीन तूं कसो आसाय? बरो आसा. तोंडाक तोंड पळोवन आसो दिवन भेटचें धर्म, मनशाक वळखोवचें धर्म आमचो भावार्थ. आनी अशें आसतना ह्या धर्मांत कितें कशें आमी चलतांगी तें पळयात. थोडी नियम आसात सारके आमकां मनशाक रेगरो जाय, पूण ती आमी बदलूंक शकता. आनी थोडे भावार्थाचीं सतां आसात. 12 आर्तिगो म्हणटा. सतमंतांत 12 आर्तिगो, आर्टिकल्स ऑफ फेथ आसा. सतमंतां देवाक, सर्पदेव बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक एक. तशें सकयल गेल्यार सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवानपण आनी सस्तनाचें जिवें. तशें 12 आसात. आनी हे संगती आसात. 12 आपोस्तल आसले आनी आपोस्तलांच्या सतमंतांत 12 हे भावार्थाचीं सतांय आसात. आनी आमकां ह्या भावार्थांच्या सतांक आनी ह्या रेगरां समेत थोडे सक्रामेंती आसात, संस्कार आसात. मरात जल्मतावन मरा पर्यंत उपकाराक पडचे. संवसारांत जेजू क्रिस्तान येवन कितें केलें, कसो जियेलो, कशें मनशाच्या साल्वासावाक, बाचावेक, ह्या बऱ्यापणाक ताणें केलें तें आतांच्या लोकांक मेळच्याक ताणें सक्रामेंत घडोवन दवरल्यात. जें कितें तवळ मेळ्ळें तें आतांय मेळचें पासून. देखून आमी तांच्या की चड दुराद्रश्ट मनशांनी त्या काळाच्या की तितल्याच फायद्या बरीत जिवनाक आपयलेली तशें आसा. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त मेलो आनी जिवन जाला आनी आतां पवित्र सभेंत आसा. अदृश्य रितीन
आसा, अदृश्य रितीन आसा, पूण तो सदृश्य जाता, दिसता. कसो दिसता? एक आमकां तो दिसता, एक आमकां तो दिसता. कसो दिसता? उंड्या रुपार आनी वायना रुपार. उंडो आनी वायन परिवर्तन करून तो आमकां दिसता. देखून पळया देवाची शेळी, पळया, साका आनी पळया, सरस्प सोमी कितलो स्वादीक गोड. किर्तनांतलीं उतरां. पळया. देवाचें उतर हें, आयकया. हो देव उलयता, वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी उबे रावता वांजेल वाचतना. कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी आमचे कडेन उलयता. आमी बसून ताका आयकोवचें न्ही. पोरन्यासोल्ल्याची प्रावाद्याचें उतर सरस्पोर देव अशें अशें म्हणटाना आमी बसून आयकता पोरन्यासोल्ल्या. पूण नवो सल्लो वाचतना, प्रत्येक जण वांजेल वाचतना आमी उबे रावता. सांगता सोमी आमकां दोळ्यांक दोळे लावन आमचे कडेन उलयता. देखून होरेत होकले कडेन उलयतना होरेत उबे रावन होकलेन बसल्या समा जाता. ह्या होकलेन उबे रावन होरेतान बसल्या समा जाता. पवित्र सभा सोम्याची होकाल म्हणून उगडापण ग्रंथ सांगता आनी सांत पावलूय सांगता. आमी सकट सांगता मेळोन एक व्यक्ती जाता. जेजू क्रिस्त आनी आमी सांगता मेळोन एक कूड जाता म्हणटा सांत पावली. एक कूड. आनी हाका एक आत्मा आसा, पवित्र आत्मा. एक मस्तक आनी एक कूड. देखून आतां दोन रितींनी सोमी आमकां मेळटा. एक ताका आमी पळयता, एक ताका आमी आयकता. सोमी हो आमकां दिसता. तिसरें, खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगता मेळटात थंयसर हांव आसां. समुदाय, पवित्र स्नान घेतलेलोसो समुदाय. ह्या समुदाया मार्फत जेजू आमकां दिसता. देखून म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. हांव भुकेल्लो, हांव थानेल्लो, हांव विणगो उक्तो आसलो. सोम्यान ह्या कुडीच्या दयाळांचे एक पट्टीत आमकां सांगल्या. आनी कसो दिसता? आनी तो दिसता दुबळ्या धाकट्या मार्फत, कश्टतल्या मार्फत, मात्र न्ही पवित्र सभेच्या समुदाया मार्फत न्ही, याजका आनी मणयाऱ्या बिस्पा मार्फत दिसता. आपणाक कॉन्सेक्रार केल्ल्या मनशा मार्फत दिसता. म्हज्या अभिशिक्तांक हात लायनाका. दावीद म्हणटा सावलाक लगड काडूंक जायती गडितां मेळ्ळीं ताका अवकाश आसले. साऊल ताका धांवडून व्हरतलो, बोटां बुडतलो. सादारण शिकारेगार सोंशाची बोटां बुडटा तशें लगड काडून. पूण दावीद म्हणटा राया, तुजो सेवक सांगता तुका लगड काडूं म्हाका जायते अवकाश आसले, पूण देवान त्या लायिल्ल्याचेर हांव म्हणी हात उबारचो ना. आमच्या समाजींत ती आसा. बिस्पांचेर, याजकांचेर देवान ते लायिल्ल्यांचेर हात उबारनाका म्हणून. कित्याक ते देवाचे म्हणयारे ताणें सूख केल्या जावया, ताका तिदुया, पूण हात उबारनाका, मारिनाका. आनी थोडे फावटी ताचे उपरांत गडितां जातात आनी आमी जोडता ताका एक गांस. पूण पवित्र सभा मानून घेता म्हणयारी ते आमचेच भाव आनी भयणी, आमच्याच कुटुंबांतली, आनी ते आमकां देवाचें सदृश्य रूप. देखून आमी बेसांव मागता. देवाचें बेसांव मागता. हें बेसांव बापायचें बेसांव या आवयचें बेसांव कशें परिणामकारी गी, तशें याजकाचें बिस्पाचें बेसांवय परिणामकारी. हाच्या मुखार देंवसार रावनांत म्हणटा गाब्रियल आमोर्त नावार्दीक देंवसार धांवडोसो एक्झॉर्सिस्ट आतां मरण पावला. थोड्या तेंपा आदीं हांगा कोडयाळांत भारत मॉलांत एक फिल्म आयिल्लें द पोप्स एक्झॉर्सिस्ट म्हणून. तुवें कांय पळयलां जावंक पुरो. 50 वर्सां हें काम ताणें केल्लें. आनी जशें बापायचें तो म्हणटा एका बापायन बेसांव दिलें जाल्यार, मागणें केलें जाल्यार तें भोव परिणामकारी. देखून केन्ना भुरगीं बापाय कडेन आवय कडेन बेसांव मागतात गी, आनी जर बापाय म्हणा तुका बेसांव दिना, वच निकळ म्हज्या मुखलो म्हळ्यार तो भुरगो खंडीत बरो जायना. आवयन म्हळ्यारय जायना. कितेंपणी जाता तुवें पळया. आवय बापायचें उतर तितलें बळादीक. आनी तशेंच याजकांक देवान दवरलां. पर्जेमतलो लोकान विचारलो. देखून हो योग्य गी म्हणून विचारतात व्हड दिवच्या पयलें.
देवाच्या परजे कडेन विचारल्या उपरांत आनी ताका तरबेती दिलेल्यांचे मत घेतल्या उपरांत तो योग्य म्हणून दिसोन आयला म्हणटात, दिसोन आयला आमकां स्पश्ट कळीत ना, दिसोन आयला देखून आमी ताका तुजे मुखार दवरता, ताका दिक्षा दी म्हणून बिस्पा कडेन मनावी करची. आनी तशें ती चवथी रीत आमी क्रिस्ताक देखची वाडबडची. एनकावंटर, लविंग एनकावंटर, बंदुकेचे एनकावंटर न्ही, गुळ्यांचे बगार. क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए सेट ऑफ principles and laws, but an loving encounter with the incarnate and risen Lord. मनीस जाल्ल्या आनी जिवंत जाल्ल्या क्रिस्ताक भेटचें हें रूप आमचें. हेर धर्मांत तें कितें तांचें व्याख्यान दितात आमी नेणा आसूं, आमकां शिकेत जाय परतें आसा. आनी देखून आमचे विभिन्नता पळया. हेर धर्मांत आसल्या बरी न्ही, विशिश्ट रितान एक मेटाक एक मिस्तेर आसात. कित्याक क्रिस्तांवपण म्हळ्यार देवा आनी मनशां मदली मिसळणी, एक बर्शीक जिवीत देव आनी मनीस सांगात आसचें. जशें जेजू थंय देवपण आनी मनशापण भरत्यापणान फुलनेस संपूर्णपणी आसलें गी, तशें आमचें थंय हें देवपण आनी मनशापणी आसा, दोनी आसा. आनी देखून खंयसर देवपण आनी मनशापण बरोवन आयलां, थंयसर मिस्तेर आसात. मिस्तेर म्हळ्यार अर्थ आमकां समजना म्हणून अर्थ न्ही, आमकां समजूंक कितलें तांक आसा की ताच्या की चड समजूंक आसा म्हणून. मिस्ट्री इज दॅट वीच वी नो, बट देर इज मच मोर टू नो. कितलें गुंडायक तूं झंपय मारन पंदा येताय मतयां घेवंक, ताच्या की चड गुंडाय आसा. एक प्रधान मिस्तेर सांतिसीम त्रिंदादीचो वा परम पवित्र त्रित्वेचो वा त्रिएक देवाचो, तो आमचो प्रधान फावंडेशनल मिस्तेर. तूं कितलें चड देवा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या विशयान चिंताय, नियाळ करताय, समजोवंक प्रयत्न करताय की ताचे की चड आसा. तें आटापूंक जायना म्हणून सांत आगोस्तिनीक एका ल्हानशा भुरग्यान त्या दर्या वेळेर ताणें सांगलें, हांव उदक पण ह्या शिंपयेंत भरून दर्यांतलें त्या पोंडांत घालीन, तुजे धर्मान मात्र जें कितें तूं नियाळटाय तें आटापोवंक तुमच्यान जावचें ना म्हणून. ताच्या मुखार ह्या भुरग्या मुखार तो मागीर कळ्ळें ताका भुरगो जेजू म्हणून. सांत आगोस्तीन गोडलोस गोड आनी ताच्या उपरांत ताणें बरयलें कन्फेशन्स, ताचो बूक आत्मचरित्रा. तो म्हणटात संवसारांत बरयल्ल्या आत्मचरित्रा पैकी ताच्या की तितलो बरो करून बरयल्लो कोणी ना. देवा कडेन संवाद करून आपली जिणी ताणें बरयल्या. सांतिसीम त्रिंदादी कडेन, बापा कडेन, पुता कडेन आनी पवित्र आत्म्या कडेन. तो फावंडेशनल, ताचेर हुंदून आमचें सगळें जिवीत. दुसरो मिस्तेर आसा तो दिसाक 3 फावटी आमी मानून घेता आनी उल्लेख करता. त्या मिस्तेरा खातीर गांठ मारतात. 5:30 एक गांठ, 12 एक गांठ, 7 एक गांठ. आनी हो मिस्तेर आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणून आमी सतमानच्याक. आमोरीची गांठ जाली, उबे रावया, आमोरी म्हणया म्हणून आमी बापाच्या नांवी काडटा. थोडे फावटी मिटिंगार आसा आमोरी म्हणनात, तरी पूण एक घडी भर मावून रावता. या खंय आमी आसल्यार आमी मावून रावता आनी देवाचो उडास काडा. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, देव मनीस जाला, आमचे बरी जाला, म्हजे बरी जाला आनी म्हाकाय ताचे बरी करच्याक. गॉड हॅज बिकम मॅन सो दॅट मॅन कॅन बिकम गॉड ऑर गॉड लायक. आमकां देखून हांवें डिविनायज्ड आमकां दैवीक करूंक देव आयला. ताच्या उजव्याक बसोंक बापाच्या, पुता सांगाता हांव खंय आसां की तुमी आसच्याक आनी म्हज्या सांगाता राजवट चलोवच्याक. आनी देखून सोम्याचो हो दुसरो मिस्तेर. कितलो तूं आटापताय, कशें संपूर्ण देव, संपूर्ण मनीस. देवाचें पुरो सत्य आसात, मनशा सक्कड सक्ती आसात. मनशाची इच्छा आसा, चिंताप आसा, आत्मा आसा आनी तशेंच देवाचो शब्द आसा, चिंताप आसा, इच्छा आसा. दोनी एकल्या थंय अशें बरसल्या गे विंगड करूंक जायनातलें तशें बरसल्या म्हणून. देखून तो देवाचो पूत ताणें म्हजो मोग केलो आनी म्हजे खातीर तसो जीव दिलो. देव मरना न्ही, कशें सांपावलो म्हणचें देवाचो पूत मेलो म्हजे खातीर म्हणून. पूण तें सांगूंक जाता कित्याक ताचें थंय मनशापण बरसलां.
हो मिस्तेर आमकां आनिकी गुणायक आपोवन व्हरता आनी तो म्हजे बरी जाला देखून हांवें ताच्या बरी जावच्या देखून क्रिस्तांव जिणेक आदर्श देव मानवा न्ही क्रिस्तांव जिणेक आदर्श वो एकलो मात्र देव आनी मनीस जालो जेजू क्रिस्त ताचे बरी जावच्याक तिसरो मिस्तेर तोच देव मनीस जाल्लो आज म्हाका मेळटा येवकारिस्तान तो म्हाका कसो मेळटा सक्कळ साक्रामेंतान मेळटा तरी येवकारिस्तान तो केंद्र प्रधान तरान मेळटा हेर सक्कळ साक्रामेंताच्या बोवारी आसात ताच्या बोवारी सादारण वेडो घालून आसात तुमी पळया येवकारिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र कित्याक क्रिस्त ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी संभ्रमता ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी संभ्रमता जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजून नव्यान येतलो सोमया जेजू आमी हो हुंडो खाताव आनी ह्या कालसेंतलें पियेताव तितलेय पावटी तूं परत येसर आमी तुजें मरण परगडताव आमी तुजें मरण परगडताव म्हणून देखून येवकारिस्त कशें आमकां जेजूक आमचे मदें हाण दवरता आमी उंडो हाडटा जेजून घेतलें निमाण्या जेवणार देजिदेरियो देजिदेरावी तो म्हणालो वसा तुमी थंय एकलो तुमकां मेळटलो कांदार कोळसो वोवसो तो खंय येता थंयसर वसा थंय एक येदुळूस आमचे खातीर तयार केल्लें एक साल तुमकां मेळटलें तें तुमकां दाखयतलें माळयेचें साल थंय वसा सोम्याक हाची गरज आसा आनी ते वेतात आनी तांकां जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणेंच मेळटा आनी थंय जेजू घेता दुसरें कांय न्ही उंडो आनी वायन सदां जेवच्यो खावच्यो वस्तू दिसपट्ट्या जेवणाच्यो वस्तू इज्रायलांत प्रधान खाण तांचें उंडो आनी पिवंक वायन उदक चड पियनात युरोपांत जाल्यार सादारण तशेंच हर एका जेवणाक वायन आनी उंडो आसताच सदांचे वस्तू घेवन आनी तसो दुसऱ्या दिसा जावच्या मरणाचो अर्थ तो सांगता त्या जर तर ताणें त्या निमाण्या जेवणा वेळार तसो अर्थ सांगनातलो जाल्यार दुसऱ्या दिसा तो म्हजे खातीर मेला आमचे खातीर मेला म्हणून खंडीत आमकां कळटें ना देखून तो म्हणटा घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स आनी सांगता कित्याक पातकांच्या बोगसण्या खातीर तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ताच्या विशयां ती मस्त तर्क आसा आतां इंग्लिशांत फॉर यू एंड फॉर मेनी म्हूण केलां थोडे कडेन मेनी थोडे कडेन ऑल तशें आमी सर्वां पासत केलां पूण एकेका वांजेलांत एक एक रीत आसा सांत पावलोच्या उतरांत दुसरी रीत आसा तरी हांगासर जेजूची आशा हें रगत वारयल्लें आमचे खातीर आनी समेस्तां पासत आनी तें आमकां खावंक आनी पियोवंक दिता आनी सोमी आमचे थंय एकवटता आमचें जेवण आमी केल्लें आमच्या आंगांत बदलता मांसांत आनी रगतांत आनी आमचे स्नायू आमचे हाडां हें सकड आमी केल्ल्या जेवणा मार्फत सुदृढ जातात पूण हें एक खाण ताचो इफेक्ट सामो ऑपोजीट जें कितें आमी खाता तशें आमी जाता हेर सकड जें कितें आमी खाता तें आमच्या जिवांत बदलता आमी मांस खाता मासली खाता रांदय खाता कितेंय खाता जाल्यार तें आमच्या जिवांत बदलता पूण हें एक खाण आमकां ताच्या जिवांत बदलयता यू बिकम वॉट यू ईट देखून आमी पळया आमी क्रिस्ता बरीच जाता ताच्या बरीच जाता आनी तशें जाल्ल्यान आमी हें खाण खाता आसतना बारीच जागृत खाता कोण बऱ्या मनान खाता तो सासणीक जिवीत सोडता कोण खोट्या काळजान खाता तो क्यास्त जोडटा म्हणून सांत पावल कोरिंतकारांक बरोवनी सांगता आनी जेजू खरेंच ताचें मांस रगत आमकां दिता हें जेवण जेवंक हांव कितलो आशेवन अत्रेकतलो तुमचें सांगता आज बेंदूरच्या परजे सांगता जेजू तुमकां उद्देशून म्हणटा हें जेवण जेवंक हांव कितलो आशेवन अत्रेकतलो बेंदूरच्या लोकांक हर एका जेवणा वेळार आनी कितें घडटा पळया न्ही जावन थोडे कडेन जाल्ली एवकरिस्टीक मिरेकल्स म्हळ्यार सदांय तें एवकरिस्टीक मिरेकल अजाप जाता पूण थोडे कडेन ताचे वयलो वेल ताणें काडला ताचो वेल काडला आनी तो आमकां दाखयता एक ल्हानशें ह्या 2 मटव्यान सांगता आतां आनी खाली 6 मिनटां माताडात
बेल काडला कसो म्हणून आतां 8व्या शतमानांत लंचानो म्हणले कडेन इटलींत जाल्ली गजाल. एकल्या याजकाक एका तराचो दुबाव आयलो. न्हीज जावन वो म्हज्या हातांत आसलो उंडो ताचे मांस सालांगी हांवें शब्द म्हळें सुमयान सांगल्लें पवित्रात्म्याक आपयलें हात ताचेर पात लावन. पूण न्हीज जावन मांस जातागी आनी हे कालसेंतले न्हीज जावन रगत जातागी दुबाव. ताचें नांव आमकां कळीत ना. बाजिलियन मंक म्हणटात म्हळ्यार बाजिलाच्या पंगडाचो एक याजक. इटलीच्या अब्रुझ्झो म्हणल्यार फ्रांस ह्या त्या प्रोविन्सांत अशी एक ल्हानशी फिरगस. आतां 12 शतमानां उतरलीं. तो वळ कशें जालें तें घडीत तें आजून तशेंच आसा, जिवेंत आसा. सिस्टर प्रिस्का कळिता न्ही पळयला गेल्या गेल्या ओके. हांवें सुमार फावटी गेलां. थंय गेल्या तक्षण आपापीन सुतून दिमी मारताय. जशें आमी हांगा सक्रामेंत दवरता हाडटा म्हणटना दिमी मारता तशें थंय आपापीन स्फटिकाच्या एका कालशींत रगत तें 5 गुळे जालां. 5 गुळे दुसऱ्या सायजाचे कालशींतलो वायन. आनी दर्शकांत आसलो उंडो आतां दर्शकांत दवरला. रुपयाचें दर्शक मॉन्स्ट्रन्स तें आतां आमी केदो वापरता उंडो तेदोच उंडो पूण ताच्यो देगो दाट मांसाच्यो आनी मदें पातळ मांस जावन ताका एक बळादीक मायक्रोस्कोप वापरून ताचे फोटे काडल्यात. तुमी पळयशी जाल्यार तुमी पळयशात जाल्यार काळजाच्यो शिरो, रक्तनाळ, कॅविटी आनी सक्कड आसा. काळीजच आनी तें जिवें काळीज तें ताजे सबार पटीन ताची बरोवणी जाली दाक्तेरांनी विज्ञानिनी. पूण 1970 इसवेंत म्हण दिसा 1970 पापा पौल VI आसल्या वेळार परत एक फावटी आधुनीक तंत्रज्ञाना मारिफात ताची एक बरोवणी करया म्हण एका दाक्तेरा कडेन जालें. तो हांव चिंता बायोकेमिस्ट एनाटमिस्ट. ताका दिल्लें ताणें परीक्षा करून तें भायर ताची एक तीर्प दिलें. एक टेलिग्राम धाडलें बेसपाक आनी टेलिग्रामाचें जॉन 1:14 जुवांव 1:14 एका दाक्तेरान धाडिल्लें टेलिग्राम जुवांव 1:14. आनी देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणून. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. न्हीज जावन देवाचो शब्द मास जाला. न्हीज जावन थंय शब्द ग्रीक भाशेंत आनी देवाचो शब्द मास जालो म्हण आसा. सार्क्स एगेन येतो मास जाला. आनी हे मास आमकां करेन्स दिता सोमी म्हणून जें कितें जुवांवन सांगिल्लें आसा. कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत खाता पियेता ताचे ती सासणाचो जीव आसा. 6वो अध्याय तो बरो विवर दिता जुवांवच्या वांजरांक. कलसींतल्या तें वायन रगत जालां तें सब पुराय जिव्या रक्तांत कितें आसा रेड ब्लड, व्हायट ब्लड, प्लॅटिलेट्स आनी कितें सकड कॉम्पोनंट्स आसात ते आसात आनी दाखयता. आनी इतलीं शतमान जाल्यार मास मनशाचें आमी म्हणटा 24 वरां भितर परतता म्हणून मनीस मेल्यार. पूण हें मास परतवना आनी कितें तशेंच आसा. आनी एक ल्हानशी गजाल सांगता. ती त्याच इटलींत जाल्ली पूण आतां तें सावथ इटलींत ओफिदा म्हणल्या कडेन आसा. ओफिदा म्हणल्या कडेन एकली स्त्री आसली. तिचो घोव घट्ट पियेतालो आनी उपाद्र करतालो, मारतालो. ताका कशें सामा करचें कितें कितें केल्यार सामा जावना. एक देखून निमाणी एक माटा करच्या माटगार ती म्हणटात जादूगारने सरशीन गेली आनी तिचे कडेन सारलें. कालें करचें म्हज्या घोवाक कशें सामा करचें कळल्या दाक्तरांचें वखद लागनाका उपाद्र करता घरा. तिणें एक उपाय सांगलो. तूं ही गजे घेताय न्ही एक कुमगार हाड कांय नाका आदीं रातान दिनातले जी बेरच दिताले तें दिंबी घालून गाणें जाल्लें तुवें जाणां 12 वरां उपास करनासा जाल्लें. देखून ती गेली आनी कितें करीचें तो घरा हाडन कायलीर बरो करून भाजून बरो करून पिठो करून ताच्या जेवणांत बरशी आनी ताका दी. तो सामान जाता म्हणून बरोसो उपजयलो. तिचे थंय फटकिरो बरोसो मात
आनी अशें हाडूंक म्हणून हाडनेली घरा हाडनेली एक कायलेर दवरलें उजार दवरलें आनी बसतना कायलींतल्यान रगत देंवल्लेंच भियेली आनी तक्षण घुंवन आतुलो त्या तेळा ताच्या गाडवाक सोरोंक व्हरून गेलो बांदून तिणें कितें केलें ती कायल काडली तर मासल्लो तो उंडो तसोच दवरलो एका लुकटान गुटलयलो आनी वचून साऱ्या पोंदा पुरून दवरलो गोट्यान साऱ्या पोंदा पुरून दवरलो आनी कांय जायनातलें बरें केलें पूण उपाद्र जालें केदळा तिचो घोव पाटी येता आसतना गोट्या भितर गाडवाक हाडन बांदता म्हणटा गाडवा भितर येवंक आयकना गाडवा एकच दिमी मारता कितें केल्यार दिमी मारता भितर कितलें व्हडल्यार येना हाणें कोणा कडेन वचून माट केलां काय म्हाका कशी मंत्रां घाली हाणें अशें म्हणून तो चिंतू पडलो ताणें मागीर दुसरी वेवस्था केली आसतली गाडवाक बांदूंक सुमार 7 वर्सां उपरांत ही स्त्री गेली एका याजकाची तो डोमिनिकान पाद्रा ताचे कडेन कुमसार जाता म्हणटाना व्हडल्यान बोबाट घाली हांवें देवाक जुशी मारला म्हणून म्हाका बचाविना ही किंकराट घाल्लेंच याजकांनी सांगलें कितें जालें ना हांवें देवाक जुशी मारला म्हणून आनी तिणें आपोवन व्हेलें याजकाक उस्तिलें आनी ती कायल मेळ्ळी त्या कायलेर तो उंडोय मासल्लो आसलो रगतान बुरिल्लो तुवालोय आसलो आनी आजून मोगाच्या भवनांनी भयणीनो 14 बिगां घालून दवरल्या ती कायल आमच्या सदां दांब्या बरी आसा ती कायल आदली दांबे म्हळ्यार अशें दांबे न्ही अशें दांबे आदली तेणेचे नळे सादारण तसले आनी तातूंत तो आसलो उंडो एक रुपयाचो कुरिस्कर ताका भांगाराचे तगड मारून ताच्या भितर तो दवरला आनी ते गांवचाणा कडेन आतां त्यो साव्यो दुसऱ्या कडेन 14 बिगां उक्ते करूंक आनी तेगांनी सांगात आयल्या शिवाय उक्ते करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार भांगर सोरतात म्हणल्यार आशेन न्ही जेजूक वर्तीत खंय म्हणी उरल्या खंयच्या कामाक म्हणून आमी ह्या मिस्तेरांत भाग घेवंक कशेंय आयल्यार जाता म्हळ्यार जायना हें जेवण जेवंक सोम्याक विशेश आशा आसली देखून आमचो बावार्थ भोव मिस्तेरा बरीत बावार्थ आनी तो आमी पुर्तेपणी फुल्ली कॉन्शियसली संपूर्ण प्रज्ञा आसून नितळ मनान तातूंत वांटो घेवं जाय कॉन्शियस फूल एक्टीव पार्टिसिपेशन एक्टीव म्हळ्यार क्रियाळ तरान पार्टिसिपेशन आमी करी जाय देखून हांगासर आमी कितें करता कितें घडटा तें देवाच्या कुशे प्रमाणे घडटा आमकां दिसपट तें ताच्या मासांत आनी रक्तान बदलिता दैवीक करता देवा बरीच करता अशें जाल्यार जेवणाक आमी हेरांक आपोवन हाडचें न्ही गी व्हडलें जेवण रायाचें जेवण रायाच्या पुताच्या लग्नाचें जेवण सोम्यान ओपारींनी जायतें सांगलां पूण तें आमचें काम देखून वसा निमाणें म्हणटा वसा स्वार्थ प्रगट करा हर एक मीस आमकां स्वार्थ प्रगट करूंक बरी खबर सांगूंक देवाच्या पुताच्या लग्नाचें जेवण आसा हें या म्हण आपोवंक आनी देखून असाल्या सुवार्थ बरी खबर प्रगटच्या कामाक ताणें आमकां नेमला आपोस्तालांकय नेमलें आमकांय नेमला आनी तशें आसतना आमचो बावार्थ आनी ताची ग्रेस्तकाय आनी सोबाई आमी नियाळी जाय हांवें मोटव्यान सांगलें हें सांगूंक म्हाका वरां गांठल्यान दिल्यार हांव दुसऱ्या धाकल्या मारिफात सांगूंक तयार आसा तरी हांगासर हांव वखेर करता कित्याक आमी मीस आराम करी जाय आनी तें कितें हांवें येदोळ सांगलें तें आतां आमी जियोंक जाय पुर्तेपणी आनी ह्या संवसारांत आमचे विरोध कितें कडकाय आसा कितें दगदवणी आसा ते सुरविले क्रिस्तांव येवक्रिस्ताच्या बळान खंतारा म्हणून मरणाक गेले जाल्यार आमी आतांच्या काळार मोर्न मुखार ताची सावळी गलीत जाल्यार आमी आमचें कितें प्रतिरोध दाखोवंक सा दाखयचें सोम्यांनी म्हणलें जर हांवें सूख केल्या ती म्हाका सूख दाखोवन दी सूख करूं ना जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय सांग कित्याक मारताय विचारचें काम आसा आमकां आमी झिप्प घालून दवरूंक जायना तोंडाक झिप्प घालूंक जायना तें काम आमचें विचारचें काम फाटीं मारतेल्याक मारिना कमळां सोम्यान तुजी तलवार पत्यांत घाल तुजो दांडो पोंदा दवर थंय तलवार दांडे वापरची मनशां आसात आसूं
पूण आमचें बळ पवित्रात्म्याचें बळ आनी आमचें धैर्य क्रिस्ताचें धैर्य, त्या धैर्यान त्या बळान आमकां मेळचें सर्व भोगूंक स्विकार करूंक तयार जावच्याक ह्या मेसाच्या बलिदानान वांटो घेवया. थँक्यू. आयकल्ल्याक थँक्यू.